सा लुका प्रमाणे जेजूच्या कष्टा मरणाची शुभवार्ता. अध्याय 22 वोळ 14 अध्याय 23 वोळ 56 पर्यंत. वेळ लागी पावतस तो जेवणार बसलो आणि ताचे सोवेन धर्मदूती बसले. तो तांचे लागी म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हे पास्काचें जेवण तुमचे संगता जेविजे म्हणून हांव भोव सड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत असो उद्देश जारी जायसर हे परत्यान हांव जेवचो ना. ताणें उपरांत काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव आनी पियोचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हे म्हजे उगडासाक करा. तशेंच जेवण जातस काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार. हे रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगता ह्या मेजार आसा. मनशापूत देवान ठरायलेले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हणून सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शिस एकामेका विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ ह्या विशीं शिसा मदें तर कुटलें. तेवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राय आपल्या परजा वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हणून आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हय वे? तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी ते म्हज्या कश्टा अनवारांनी म्हजे सांगाता रावल्ले. देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवडकेचें हक्क दिला, तशें हांवी तुमकां तें दिता. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हजे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक नितिया सणाचेर बसतल्यात. सिमा, पळय, गोव साळणीर घालन सळलेले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ धंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केला आनी तूं पाटी परतले उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रून जाप दिली, सोम्या, तुजे सांगाता बंदेंत वचोंक आनी मरोंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका म्हळें, पेद्रू, हांव तुका सांगता, तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 फावटी तूं बासता पर्यंत आज कोंबो 7 घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयणाक चिरी भुती वा वाणो नासतना हांवें तडल्या वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडलें? ताणी जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेव, तशेंच भुतीय घेव, आनी जाचे लागीं तलवार ना तो आपलो दगलो विकून पुणी एक मोला घेव. कित्याक हांव तुमकां सांगता, खोटे सांगता ताका लेखलो अशें ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जायचे. वय, म्हजे विशयान कितें सकयल बरोवन आसा तें खरें जावंक येता. आनी ते म्हणाले, सोम्या, पळय, हांगा 2 तलवारी आसात. ताणें तांकां म्हणलें, तितलें पुरो. जेजू आतां भायर सरून आपल्या सवया प्रमाणे ओलिव्हे दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळण्याक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडोव येता तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंबियाचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो,
बापा, तुजी खुशी वय जाल्यार ही कालच म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जा. तवळ सरकी तावन एक देवदूत ताका दिश्टीक पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीकी चड लाल येवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीक गळोवंक लागलो. मागण्याचो उठोन तो आपल्या शिसासरशी फाटी आयलो. ते खंतीन न्हिदोन पडले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक संपडनाशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच ते पावलो एक लोकाजमो. जुदास नांवाचो बारांतलो एकलो तांचे मुखल्यान वाट वन वेतालो. तो जेजूचो उमो घेवच्या खातीर ताचे सरशी गेलो. जेजून ताका म्हणलें, जुदासा, उमो घेवन मनशापुताक तूं पराधीन करताय मू. तवळ ताचे भोंवती आशिल्ल्यांनी कितें घडतलें म्हणून समजून ताचे लागीं विचारलें, सुम्या, आमी तलवार काडची? तितले म्हणचे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एका नौकराक तलवार मारून ताचो उजवो कान कापलो. तितल्याच जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करून दी. उपरांत ताणें ताचो कान आपडून ताका गूण केलो. आपणाक धरूंक आयिल्ल्या प्रधान याजका आनी देवाळ राखतल्यांच्या अधिपती आनी मातबेरा कुशीन घुंवून जेजू म्हणालो, एका सराक धरूंक आयिल्ले बरी तलवारी आनी दाणे तोणके घेवन तुमी आयल्यात मू. सद्दां न्हीद हांव देवळांत आसतलो, तरी तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. उपरांत ताणें जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रू पैशिलान तांच्या फाटल्यान गेलो. आंगणान मदेंच आकटें घालन भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदगांत पेद्रूय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या सरशी बसून आशिल्ल्या पेद्रूक कोण एके साकरणेन देखलो आनी ताका बरोकन पळोवन ती म्हणाली, होय तांचे संगत आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हळें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तूंय तांचे मदलो एकलो. पेद्रून जाप दिली, हळया, हांव न्ही. उपरांत चडून एक वरा उपरांत आनी एकलो भासून म्हणूंक लागलो, खंडीत जावन हो तांचे सांगाता आसतलो, कित्याक हो एक गालिलियागार. पूण पेद्रू म्हणालो, हळया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो. तवळ सोम्यान पाटींक घुंवोन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज कोंब्यान साद घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या त्या उतरांचो पेद्रूक उडास आयलो आनी भायर वचून तो खळखळ्या रडलो. जेजूचो पारो करनासल्यांनी ताची खेळकुळां केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताचे लागीं ताणें विचारलें, तुका मारतलो कोण म्हणून प्रवाद करून सांग पळया. आनी ते ताका आकमनाची हेर जायती उतरां उलयताले. दीस उसवारतस जुदेवांचे मातबारी, प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभेहुचीर हाडून आयले. तांणी ताका विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचे नात आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापी दिवचे नात. ह्या फुडां मनशापूत सर्व पदवेदार देवाचे उजवेशीं बसून आसतलो. तवळ तांणी सोमेज तांणी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून ताका जाप दिली, हांव म्हणून तुमींच सांगलें. ते म्हणाले, आनीक साक्षाची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्ही. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणें आमचे परजेक उपराट आयतना, सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडयतना
आणि आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटाना आमी ताका धरला. पिलातान जेजूक विचारले, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांक म्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशांत कसलो सुगुन्यांव मेळना. पूण ते आनीक चड दामून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदयाच्या सगळ्या लोकांक तो सांबोळ करता. गलिलियांत सुरू करून हांगा पर्यंतची चळवळ पावल्या. गलिलिया म्हळें तें आयकून पिलात तांचे लागीं विचारले, हो मनीस गलिलिया कारवे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकाराखाल पडटा म्हणून ताका कळीत जातच ताणें ताका हेरोदेसारशीं धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयान ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकपणिया सरी आपूण पळयतलो म्हणल्यार बरो शांत आसलो. ताणें जेजूक साबार तरांनी सवालां केलीं, पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिणायेन ताचेर गुन्यांव मांडतले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायां सवे मेळोवन ताची खेळकुलां केलीं आनी अपमान करचे खातीर ताका धावो दगलो न्हेसोवन ताका पिलातासरशीं फाटीं हाडलो. केवळ परत्यान एकामेका दुस्मान म्हणून आशिल्ले पिलात आनी हेरोद त्या दिसांतावन परते इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक, मातबाऱ्यांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तांचे लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हणून सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीं हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तनकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे ते म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशीं फाटीं धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें की तेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायता आनी सोडतां. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोप मान म्हळें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोण दी. शहरांत हाणें उठयल्ले काटकायेक आनी केल्ले खुनयेक लागून ताका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजू कुस्सो सोडी जाय म्हणल्या इराद्यान परत्यान जमा लागले उलयलो. पूण ते खुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलाता तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरबान मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकय ताळो पिंजून ताका खुर्सार मारी जाय म्हणून उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेण तांचे हट जिखले. ताणें मागलेल्या प्रमाणेंच करी जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी काडकाय केल्ल्याक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोण दिलो आनी ताका जाय तशें करूंक जेजूक तांच्या अधीन केलो. जेजूक घेवन वता आसतना सिरेन गांवचो सिमो नांवाचो एक नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. व्हड एक लोकसमूह जेजू फाटल्यान वतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे मुखार रडतल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो, म्हजे पसत रडा नाकात, पूण तुमचे पसत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पसत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांजड्यो, प्रसूत जावंक नासलेल्यो आनी पानो दिवंक नासलेल्यो स्त्रियो भागीस ससे. तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांगटाक अशें घडटा तर सुक्या लांगटाक कितें घडना जायत? जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी ताणें जिवेशी मारूंक व्हेलें. कट्टें नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी खुर्सार मारलो आनी त्या दोगा अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक खुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा, तांकां भोगशी, कित्याक ते कितें करतात तें नेणात.
उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरां ताणी आपल्यामध्ये वांटेकन घेतली. लोक लागसर रावन पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका खेंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचुल्लो वय जाल्यार तो आपणाक कसो बचाव करूं? शिपाई ताची केळकुळां करताले आनी ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुका बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. मुखार लायिल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणटालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तेवळ दुसरो जाप दिवन ताका वेस्टावंक लागलो, तुकाय ती शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपण पडलें आनी गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडतो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवान जेजून व्हडल्यान बोब मान म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडलें तें पळोवन शतापती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजाय की हो मनीस एक निरपराधी. ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्ले लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हड्डीं बोडावन घरा पाटी गेले. जेजूचे वळखीचे मनीस आनी गालिलियांतावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. आतां जुदेयाच्या अरिमथाया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवंत मनीस. जेजूच्या राज्याच्या येण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सानेद्रेन सभेचो सांदोतो, पूण सभेच्या तीर्पांक आनी कामांक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलातासरशीं वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती खुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नासलो तसल्या खडपांत पोकोरिल्ल्या फोंडांत केपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयारायेचो दीस आनी सब्बात सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हूण येत. गालिलियांतावन जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे संगता आसल्यो. ताची समाधी आनी ताका नेकिपिल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्यां आनी मागचीं तेलां तयार केलीं आनी सब्बाता दिसा कायद्या प्रमाणें तांणी विशय घेतलो. सोम्याच्या कश्टा मरणाचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.